ॲडव्होकेट गजानन सावंत हांच्या मारहाण प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडल्यान 20 डिसेंबर मेरेन राज्य सरकाराक प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो निर्देश पुलीस महासंचालक गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक पर्वरी पुलीस निरीक्षक आनी 4 पुलिसांक नोटीसी धाडल्यात। फुडली सुनावणी 21 डिसेंबराक जातली। RDX गो खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। हायकोर्टाच्या फुडल्यान तेंच्यांनी आतां आमकां एक पिटिशन फायल कर म्हटलां आस्किंग टेकिंग द ग्राउंड्स आनी आमचे प्रेयर्स कितें आसा ते थंय आमी दाखल करतले आनी स्टेटाक तांच्यांनी एफिडेविटाचेर तांचो कितें से आसा एज ऑफ नाव तो मागला। नोटिसीस टू द क्रायम ब्रांच SP ED आनी गव्हर्मेंट हांगा नोटिसीस इश्यू केल्या ऑफ दीस पिटिशन। सो दे आर से विल बी टेकन बाय 20th and matter has been fixed on 21st. So आता कोर्टान आसा, कोर्ट will decide what is the best course. ओके बट ते सस्पेन्शन कितें काल तुमकां सीएमान हे केल्ले पळय केले सस्पेंड जाले तेंचे कितें एज पर द रिपोर्ट्स अजून आमकां कन्फर्म ना पण एज पर द रिपोर्ट्स सस्पेन्शन जालें ना। ओके बट वॉट इज द एक्झॅक्ट स्टेटस ऑफ केस नाव आता एज इट इज बिफोर द ऑनरेबल हायकोर्ट लेट अस सी व्हॉट हॅपन्स ऑन 21st विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट हॅज हॅपन्ड टिल नाउ। तांच्यांनी रिपोर्ट कॉल केला सो स्टेट विल गिव इट से पुलीस विल गिव इट से आणि पळोवया फुडें नेक्स्ट हियरिंग इज ऑन 21st. ओके